करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावले वोगे, अजून कसे रावले वोगे. हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊ दी जागे, दगदगून जाऊन दी जागे. जायात जागे, जागे गावकारानू जायात जागे, जायात जागे. नमस्कार. जायात जागे प्रोग्रामात अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आयज आमी ह्या एपिसोडाचें मातशें रूप बदल्लां. हाजें मातशें प्लॅटफॉर्म बदल्लां. आमी खुबशे विशय घेताले आनी त्या विशयांचेर आमची मतां सांगताले. पूण आयज आमी अशें करतले की आयच्यान आनीक थोडो काळ म्हणजे आनी थोडे आठवडे जो विशय सगळ्यांत गोंयकारांक चड म्हत्वाचो आसा आयचे घडकेक, त्या विशयाचेर आनी जे गांवां खातीर तो चड विशयाचो आसा त्या गांवांनी वचून त्या लोकां कडेन आमी उलयतले. तांचे प्रश्न कितें ताजी उत्तरां दिवपाचो प्रयत्न करतले आनी त्या गांवांतच शुटींग करतले. म्हूण आज आमी आयल्यात पाळये ह्या गांवांत. आतां पाळये उसगांव आनी हे सगळे गांव पळय आसात न्ही, हे सामके गोंयच्या मिना पैकी सगळ्यांत चड बरीं मिनां हांगा आसतात. आनीक चड बरीं मिनां आशिल्ले कारणान हांगा मिनाचो खुबशी कारवाय चलता. आतां हांव जे बसलां जाग्यार ती एक बंद पडिल्ली गॅरेज मनोहर गांवसाची. ताणे बाबड्यान खंय 500 रुपया आपल्या बोल्सांतल्यान खर्च करून बरो बोर्ड केलो पेंट करून, आनी तो बोर्ड लावपाक की गॅरेज म्हणून. आनी बोर्ड 500 रुपया खर्च करतकर मिना बंद पडली. आतां ही गॅरेजी बंद पडली. ताणें म्हणटा सरकारा कडेन नुकसान भरपाई बी कांय मागुना, पूण ती वेगळी गजाल. पूण बंद पडिल्ल्या गॅरेजींत प्रोग्राम करपाचें कारण म्हणजे सारकें म्हणजे इन द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम म्हणटा तशें. प्रॉब्लेम जो आसा ताचे सामकें काळजांत वचून आमी त्या प्रॉब्लेमाचेर भासाभास करतले. आतां एकच आमच्या पाळयेच्या भावा भयणीक एक रिक्वेस्ट, एक विनंती म्हणजे कितें, ताचे पयलीं एक धाकलीशी तुमकां काणी सांगपाक जाय की एकलो खंय भयंकर ज्ञानी साधू आयलो. भयंकर ज्ञानी म्हणजे कितें, जग कशें, जगाची उत्पत्ती कशी जाली, आमी सगळे खंयच्यान आयले, आमी मरतकर खंय वतले, आनी देव जग कितें सगळें, देव आसा काय ना, आख्खांत खंय ताका गिन्यान. तो आयलो खंय असल्या गांवांत आनी म्हणलें खंय तुमी कितेंय विचारात हांव तुमकां उत्तर दितां. एकलो भुरगो उठलो खंय आनी फातर काडले खंय जमनींतले आनी ते साधूक विचारलें ह्या हातांत फातर कितले आसा ते सांग म्हणून. हे मुठींत फातर कितले आसा ते सांग म्हणून ते साधूक सांगपा आयले ना. म्हणटकीर तुमकां एक शिटकावणी की हांव तो साधू न्हय आनी तुमी ते भुरग्यां भशेन प्रश्न विचारनाका म्हणून. कारण तसले प्रश्न विचारल्यार म्हाका उत्तर दिवपाक येवचें ना आनी हांव तसो गिन्यानी न्हय. आमी सगळ्यांनी बरोबर भासाभास करपाची. म्हजे परस तुमकां रान म्हणटा तें कितें तें चड बरें खबर आसा, मीन म्हणटा तें कितें तें चड बरें खबर आसा, पर्यावरण म्हणटा तें तातूंत दीस रात तुमी रावन आयिल्ले आसात, आनी प्रदुशण म्हणटा तें तुमचे परस आनी कोणाक बरें खबर ना. कारण तुमी प्रदुशणाचेय त्रास भोगत आयल्यात आनी तुमचें पोटूय भरत आयलां. आनी प्रदुशण आसल्यार दुसरो कोता पडटा, पूण पोट आमचें भरात, मीन सुरू करात अशी म्हणून तुमी मागणी करतात. आतां हें सगळें तुमकां चड खबर आसा. म्हाका खबर आसा तें प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार कशें चलता, सरकारा भितरल्यो भानगडी कश्यो चलतात, कायदे कशे, सद्या चल्लां तें कितें, हें म्हाका खबर आसा. तुमच्याकय बरें खबर आसा अशें हांव म्हणना, म्हाका खबर आसा. म्हणटकर म्हाका जें खबर आसा आनी तुमकां जें खबर आसा तें दोनी एकामेका कडेन उलोवन आमच्या सगळ्यांच्याच गिन्यानांत भर पडून तातूंत भितर बाबा जें कितें चल्लां, जें मीन केन्ना सुरू जातलें आनी तें सुरू जावपाक आमी आमचे तर्फे कितेंय तरी कारवाय करपाक शकता काय ना आनी केल्यार ताजो उपयोग जातलो काय ना, हाजेर वाट मेळटा काय ना हें पळोवपाचें. आतां आमी सुरवात करया प्रश्न विचारपाक. आतां तुमी खंयच्याय प्रश्नाचेर म्हणजे मिनाच्या कायद्यांचेर मागीर बंद जाल्ल्यान
कसलो प्रॉब्लेम जाता तुम्ही प्रश्न विचारपा जाय अशें ना तुमची हांगा सगळे जाणकार लोक बसल्यात तुमची मतांय तुम्ही दिवपा जाता प्रश्न विचारपा जाय ना तुम्ही मतां सांगपा जाता एकल्यान एक मत सांगलें दुसऱ्यान दुसरें मत सांगलें ताजेर हांवें मत सांगलें अशेंय बी करपा जाता हें आमी एक 40-45 मिनटां उलोवपाचें मागीर हांव एक 15-20 मिनटां इंग्लिशींतल्यान ताजो आप्रोस करतलो आतां सुरवात करया सगळ्यात पयलीं अरुणबाब भाटेकर हांव प्रुडंट मिडिया आनी तुमचे खरें म्हणल्यार तुमकां येवकार दिता आमी पळयता की मायनिंग पिडीत भागात ज्या भागाचें हांव प्रतिनिधित्व करता ह्या सांखळी मतदारसंघ पयलीं आसलेलो पाळये मतदारसंघ आनी ह्या भागाच्यो समस्या आमी कितलेय फावटी सरकाराच्या दरबारान मांडटा आमी पणजे वचून मांडटा बट त्यो ह्यो पर्यावरणवादी किंवा बाकीच्यांक समजना बट तुमी आमकां जाणून घेवपा खातीर पयलेच फावटी तुमी हांगा येवपाचो जो यत्न केलो खरोखरूच सांगता हो आमच्या सगळ्यांक आवडलो आनी आमच्या काळजांत मना काळजांत तुमी उरतले प्रुडंट मिडिया आनी तुमी कारण आमच्यो ज्यो समस्या आसा आमच्या ह्या भागांतल्या लोकांच्यो समस्या ज्यो ज्यो आसतल्यो ते आतां सगळे लोक मांडटलेत बट त्यो समस्या तुमी खंय तरी एक मिडिया पर्यंत लोकां पर्यंत ह्या तमाम गोंयच्या जनते पर्यंत आसतले हे दाखोवपाचो जो प्रयत्न केला खरोखरूच वाखवण्याजोगे आसा त्या खातीर सगळ्यात पयलीं हांव तुमकां वेलकम म्हणटा आयज आमी ह्या पाळी पंचायत क्षेत्रांतल्या आंबेगाव ह्या गांवांत आमच्या बाप मनोहर गांवस हाजे गॅरेजीन बसलेले आसा तुमी पळयला की हे मायन बंद जाल्या उपरांत ज्यो समस्या निर्माण जाल्ल्यो आसा फक्त ट्रक ओनर्स हे एकूच डिपेंडंट ना तर ताका लागून वेगवेगळे सगळे डिपेंडंट आसात गॅरेजवाले आसतले टायर पंचरवाले आसतले आमचो खानावळकार म्हणजे कॅन्टीनवालो आसतलो बाजार आसतलो हांगासलो की आमी म्हणटाले की हो भाग जो आसा जशें तुमी म्हटलें की हांगासर मायनिंग मोठ्या प्रमाणात येता हांव तर म्हणटालो की 90% लोक जे आशिल्ले हे मायनिंगेचेर डिपेंडंट आसले हांगासली शेती जी आसली ही मायनिंगा खातीर नश्ट जाली आनी आमी पुराय लोक जे आसा हे खंयच्या ना खंयच्या माध्यमांतल्यान ह्या मायनिंगाचेर डिपेंडंट उरले आयदर आमी ट्रक घेवं आयदर आमी थंय बारीकसो कॉन्ट्रॅक्ट घेवं आमी गॅरेज चलोवं किंवा आमी मायनिंगान कामाक आसूं आमच्या हांगासलें 90% पॉप्युलेशन हे पुराय मायनिंगेचेर डिपेंडंट आसा आनी हे मायन्स जे आसा हे गोंय मुक्त जाल्या पासना जे हांगासर चालू आसा तो आयज तगात 50 वर्सां जाले हे मायन हांगासर चालू आशिल्ले ते लिगलिटी कोण आनी इलिगलिटी कितें हे आमच्या बारीक लोकांक खबर ना त्या खातीर आयज जेन्ना मायन बंद जाली ती सरकारान बंद उडयली काय कितें हो एक लोकांक प्रश्न पडटा आतां ते केंद्र सरकारान उडयली राज्य सरकारान उडयली काय सुप्रीम कोर्टान उडयली हेंय आमच्या लोकांक खबर ना काय कोण सुप्रीम कोर्टान गेलो पर्यावरणवादी गेले काय कितें गेले हे सारकें खबर ना म्हाका दिसता सगळ्यात पयलीं आमी समस्या कितें निर्माण जाल्यो आनी कितें जाल्यो ताच्या पेक्षा तुमच्याय म्हायतीक आसा कारण तुमी सकोलान सगळें डिटेल खबर आसा तुमी ह्या गोश्टीचेर फोकस करचो की मायन एक्झॅक्टली बंद कित्याक जाली ह्या गोश्टीचेर तुमी फोकस केलो जाल्यार म्हाका दिसता ते लोकांक कळपा खातीर बरें आसतलें हाजेर हांव एक 5-6 मिनटां उलयतां मायन कित्याक बंद जाली ती गोंयची ही मिनां 1940 उपरांत सुरू जाल्ली तुमचे पैकी थोडे जाणटे आसात जे 60-70 वर्सांचे आसात तांकां खबर आसतलें की 1950 उपरांत चड सुरू जाली आनीक तेन्ना इकॉनॉमीक ब्लॉकेड जेन्ना आशिल्ली म्हणजे भारत सरकारान अर्थीक नाकेबंदी केल्ली पुर्तुगेज वचचे म्हणून कंटाळून तेन्ना गोंयकारांक भारतांतल्यान कांयच येनाशिल्लें तेन्ना मिनां एक्सपोर्ट करून फॉरेनाच्यान आमकां कपडे येताले बटाटे येताली चीज येताले तांदूळ येताले सगळे फॉरेनच्यान येताले ते फक्त जाणटेल्यांक खबर आसतलें भुरग्यांक खबर नासतलें आनीक मिनान आमचो अर्थीक आमची बांदावळ जी आसा इकॉनॉमी जी आसा तातूंत मिनाचो एक सादारण 1/3 वांटो आसा अशें आमी धरतात एक सादारण वर्साक 20 ते 30 मिलियन म्हणजे 2 ते 3 कोटी टन गोंयच्यान निर्गत जाताले आनी हें इतलें म्हत्वाचें की भारतांतल्यान जे आयर्न ओर म्हणजे मीन आमी जाका म्हणटात ते निर्गत जाताले तातूंतले सुमार अर्द मीन गोंयच्यान जाताले म्हणून गोंयांक सगळे भारत सरकार बी सगळे म्हत्व दिताले मागीर जालें कितें 20-30 2-3 कोटी मीन निर्गत जाता तो मेरेन कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लो सगळे वेवस्थितशीर चलताले थोडे शेती नश्ट जाल्यो थोड्यो बांयचें उदक आटलें हें सगळें जातालें पूण लोक येणावळी आशिल्ली लोकांक आनी लोक जीण ताजेर आपली चलयताले मागीर जालें कितें अकस्मात चायनाच्यान चड डिमांड आयलो तांची कारणांक लागून ती कारणां सांगून हांगा वेळ वगडावपाची गरज ना
तांच्या कारणाक लागून तांचो भयंकर डिमांड वाडलो म्हणटकीर कितें जालां हांगा पयलीं एक सादारण एक 60-62 लोखण आशिल्ले मीन एक्सपोर्ट करताले निर्गत करताले बेनिफिशिएशन बी करून ती प्रक्रिया करून मागीर कितें जालें तर चायनांतल्यान जेन्ना डिमांड आयलो तेन्ना ते म्हणाले तुमचे कडेन 58 धाडात 56 धाडा 50 अशें म्हणजे आमी जाका माती म्हणून मायनिंग कंपनीन जे कुशीन ढीग मारून दवरलेले ते बसून एक्सपोर्ट करपाक ते शकले आनी चड मीन काडपाक लागले चड एक्सपोर्ट करपाक इतल्याचेर पावले की 10-11 आनी 11-12 ह्या वर्सांनी 5 कोटीचेर पावले मीन 5 कोटीचेर एक्सपोर्ट जाले आनी एक वर्स 5 कोटी दुसरे वर्स 4 कोटी ताका लागून जालें कितें चड ट्रक चड बार्जी धुल्ल चड गोंयचे रस्ते ऑलमोस्ट पॅक जाले खंय वतलो जाल्यार मेळना लोक बेजारले आनी खूब कंप्लेनी गेल्यो भारत सरकाराक आनी गोंयच्या सरकाराक म्हणटू की बाबा हें कितें चल्लां काय म्हणून गोंयांत रस्ते इल्लेशे वांकडे तिकडे आनी व्हडले व्हडले ट्रक आनी ट्रक बंपर टू बंपर म्हणटा एका फाटल्यान एक रस्तो करतलो जाल्यार मनशांक जागो ना अशें म्हणून लोक बेजारले आनी खंयचे लोक चड बेजारले जांची जीण मिनाचेर अवलंबून ना ते चड बेजारले म्हणटकर हाका लागून जालें कितें काय म्हणशी सगळे आनी हे हांगाच जालें ना हे सगळे राज्यांनी जालें कारण एक्सपोर्ट एकदम वाडलो चायनाक लागून ओरिसांत हें जालें कर्नाटकांत जालें मागीर झारखंडांत जालें मागीर छत्तीसगडांत जालें म्हणटा भारत सरकारान एक शहा कमिशन म्हणून कमिशन नेमलें तो सुप्रीम कोर्टाचो रिटायर्ड जज की बाबा वचून पळयात तें कितें चल्लां तें सगळे कडेन बेकायदा बॉब मारतात परमिशन घेनासतना मीन काडटात बॉब मारतात पळयात तुमी आनी चवकशी करात आनी अहवाल दियात 2 वर्सां 2010 वो भारत सरकारान कमिशन नेमलें आनी 2012 तांणी सप्टेंबरांत मार्च एप्रिलांत रिपोर्ट दिलो तो मार्च एप्रिलांत रिपोर्ट पळय दिल्लो न्ही गोंयचें इलेक्शन पळय जालें न्ही वेंचणूक ताजे उपरांत और त्याच काळाक तांणी तो दिलो भारत सरकारान तो 6 म्हयने दवरलो अभ्यास करता म्हणून आनी मागीर सप्टेंबरांत तो लोकसभेन दवरलो सप्टेंबर 2012 लोकसभेन दवरलो बरोबर तो लोकां मुखार आयलो आनी झोप पकडून सगळ्याक बोवाळ जालो आतां शहा कमिशनान कितें म्हणलें पळय न्ही ते आरोप ते जजमेंट न्ही तो न्याय न्ही आनी ते खरें आसत काय फट आसत हे मागीर प्रवार जातले मागीर सिद्ध जातले पूण आमचे सगळे वर्तमानपत्रांनी सगळे कडेन शहा कमिशनाची कितें आकाशवाणी जाल्ले भशेन ताजेर येदो व्हडलो बोवाळ केलो की बोवाळ करतकर तो सगळ्याक पावलो की बाबा अशें जालां तशें जालां गोंयांत सगळी इतली अंदाधुंदी चल्ल्या बेपरवाही चल्ल्या 35,000 कोटी गोंयांक नुकसान जालें सरकाराक नुकसान जालें अशें म्हणून व्हडले व्हडल्यान बोबो सगळ्यो तातूंत खरें कितें फट कितें कोणेंच पळयलें ना आनी मागीर गोवा फावंडेशन गोंयांत एक संस्था आसा ती पर्यावरणा खातीर झगडत आयल्या ती कितें करता संस्था ती आपल्याक जें दिसता तें बाबा लोकां कडेन उलय हें करता तसलें न्ही आपल्याक जें दिसता ते एनालायज करता कोर्टांत संस्था निम संस्कारी ही संस्था जी आसा ही निम संस्कारी संस्था ही संस्था पळय आसता न्ही ताका NGO म्हणटात नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन बिन सरकारी संस्था प्रायवेट लोक चलयतात हाजे प्रमुख क्लॉद आल्वारिश म्हणून डॉक्टर क्लॉद आल्वारिश हो प्रमुख म्हणजे ताजो सेक्रेटरी म्हणटकर तो सुप्रीम कोर्टांत गेलो की शहा कमिशनान जी शिफारसी दिल्यात खूब शिफारसी केल्यो अशें करपा जाय तशें करपा जाय म्हणून त्यो सगळ्यो अमलांत हाडल्या बगर त्यो सगळ्यो चालीक लायल्या बगर गोंयची मिनां सुरू जावची न्हय म्हणून हाजे पयलीं कितें जाल्लें शहा कमिशनाचो रिपोर्ट आयले बरोबर 3 दिसां भितर गोंय सरकारान मीन बंद उडयले आनी हय ह्या पयलीं हांव इतिहास सांगता मागीर तुमच्या प्रश्नाक उत्तर दिता म्हणटकर म्हगेलो इतिहास सांगून बंद जातकर मागीर तुमी प्रश्न विचारात म्हणटकर गोंय सरकारान मीन बंद उडयले मागीर भारत सरकारान एनवायरनमेंट क्लियरन्स म्हण आसा पर्यावरण दाखलो तो बंद उडोवपाची प्रक्रिया सुरू केली आनी मागीर गोवा फावंडेशन जे सुप्रीम कोर्टांत गेल्ले सुप्रीम कोर्टान सांगलें की आमी फुडलो आदेश दी म्हणसर गोंयची मिनां बंद आतां फुडलो आदेश म्हणजे खंयचो केन्ना
आमकां दिसलें 15 दिसां भितर 20 दिसां भितर